Dear brothers and sisters, we are in the 6th day for the preparation of the feast of St. Francis Xavier. And today, we are celebrating the feast of St. Andrew Apostle. Hence, in a special way, we pray for priests, religious men, and the formation houses in our archdiocese. In today's first reading, we see Jesus calling his 4 disciples. So faith comes from hearing, and hearing to the word of God. The core of the reading taken from the St. Paul's letter to the Romans. For today's Eucharistic celebration, we have taken the theme, let us live the word of God by giving hope to the poor. As we reflect on this theme today, let us renew our mission and responsibility towards the बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणींनो, आमी सान फ्रांसीस शावेराचे पोरजेचे तयारीक सव्या दिसा आसां आनी पवित्र सभा आयज सांत आंद्रे दोर्नदूत हाजी परब समोरतां. हे निमतान आयज आमी यादनिकां, मोटवशां आनी आकारणेच्या घरा खातीर मागतां. ह्यो सगल्यो समोरपणी मनान दवरून आयचो नियाल आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार गरीब दुबल्यांचो बरवंसो जावं देवाच्या उतराक पालो दिवया. पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेचे शिकवणेन तशेंच सांता भक्ताच्या जिवितान आनीक शिकवणेक आमी पळयतां ताचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवें जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवें पळयतां. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवें देवान आपल्या पुता वरवीं विवेकाक आनी सोपुर्नायेन दुर्बल्या सोपुर्नायेन करून दाखयलो. आयज हो विशय नियाळतना आमचे मिसांव आनी जबाबदारी गरीब दुबल्या सवें नवसरुया आनी ताचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को
दवरतली आनी तांकां बोरवोसो दितली क्रिस्तांवां जावूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत आमी फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ल्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसोने मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकीन सर्व वयता देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो सगळीं अवसारून सांगता. मनांतून अवसारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो भायल्यान सदां सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं नोंद प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्यो गरजो घेवन हांगासर आयल्या. ह्या भाग्यवंताच्या पांयशी दवरून देवान आमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक जे कितें आमी मागूंक सोदता तें देवान आमकां दिवंक आनी आमची चिंतना शांती पावोवंक थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी ह्या आल्ताराचेर दवरुया. भोव अर्थ्या देवाम आमच्या मोगाळ बापाम शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गोवळी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मोरोपर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विडवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावंक बोळ्ळी. आमच्या सुमयांतच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदिशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागेऊन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या वंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनोद जिवंत केला म्हूण काळजांतान सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वंटांनी उचालून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कधीच लोजेक सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगळ्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त कित्याक सुमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय
ताचेर बाबार दोतोरी कशी खबर पोरगोट्टी आसल्या शिवाय आयकोतोरी कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय पोरगोट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाचेर तातलीं पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजाईयस म्हणटा, सर्वेस्पोर आमी पोरगोटलां तें कोणें सोतमारलां म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांचे कानार पडूंक ना बी? दुबाव वेरीत, कारण शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घालता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं म्हणुया, शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतरार देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम पोरगोटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकन शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घालता. संवसाराचे शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब शेकन शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora. सुमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. गालिलियाचे दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटा तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक धरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां साडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंयच्यान फुडें वचून आनी दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदावाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी ताका आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakari tuka Krista. फादर, 5 मिनटां भयणी भावनो हीं उतरां लायनीक उब्या आसतना एक वॉलंटियरान येवन म्हाका सांगली, फादर तुजो शर्माव 5 मिनटां जावं दी. आनी हाजीर उबे आसलोल्या यादनिकांनी तेंच म्हाका ताचें आयकून आनिकूय भिवयलो. 10 मिनटांचो शर्माव प्रिपेर हांवें केलोलो, पूण हांचे पाद्रीचें आयकून हांव आनीक भियेलो. आतां पळोवया भयणी भावनो 5 मिनटां भितर कितें जाता तें. घडटा ते भाशेन हो संदेश 5 मिनटांचो आमच्या जिविताचे गांठीक मारून
घरा आमी वचुया. हावड केल्ली भयणी भावनो, हो एक ल्हान भुरगो आपल्या जिविताची कथा अशी बरयता. हो भुरगो गरीब आसलो. गरीबसाणीन जियेता आसतना ताका जिवितांत आपल्या पांयाचेर उबें रावंक, आपणाचें नांव समाजाक दाखोवंक, वयर सरोंक ताच्या जिविताचो हावेस. ह्या खातीर हो भुरगो इस्कॉल शिकता आसतना भयणी भावनो पार्ट टायमाक काम करूंक वेता. बारीक वस्तू लोकांच्या घरांनी विकता आनी हे भाशेन आपलें शिकोवप करता आनी आपलो दिसपट्टो गिरास भयणी भावनो हो भुरगो जोडटा. अशें घडलें एका दिसा. हे भाशेन इस्कॉल जालें म्हणटकूच वस्तू लोकांच्या घरांत विकून गेलो तेन्ना भयणी भावनो पोटाक भूक लागली. थोडे पयशे आसलोले ताणें चिंतलें जरी तर हे पयशे हांवें जेवणाक मोडल्यार इस्कॉलाची फी भरूंक जावची ना. ह्या खातीर पोटाक आई बांदून तो तशेंच वावर करूंक लागलो. पूण एका टायमार खिणाक भूक सोसूंक जायना जाली. ताणें चिंतलें फुडल्या घरान जंयसर हांव वेतलो थंयसर ग्लासभर उदकाचो पेलोभर मागतलो. पण मन हो वेता, दारार मारता, एक चेडूं भायर सरता, तरणाटें भायर सरता, ताचे लागीं मागता म्हाका ग्लासभर उदक पिवंक तूं दिवशी. पण भावनो हें चेडूं वेता, भितर वेता आनीक दुदान भरलेलो ग्लास हाडटा आनीक हावडाक दिता. हो भुरगो पियेता, ताचे लागीं विचारता कितले पयशे जाले. हें चेडूं म्हणटा पयशे नाकात. ताचे रुपणें आपल्या मनांत बाळगिता. हो भुरगो आपल्या वावराक लागता. जिवीत वाडटा, वर्सां भरतात. हो भुरगो आसलोलो तो वाडटा आनीक दोतोर जाता. पण जेन्ना हो दोतोर जाता हें चेडूं वाडलोलें तें तोवूय जाणटें जाता. ते पिडेक सांपडटा आनी हॉस्पिटलांत ताका एडमीट करतात. आनी ह्या चेडवाची केस, हे उस्तोरीची केस ह्याच दोतोराच्या हातीन पडटा. तो ताका पळयता, ओळखता, ताका सर्वीस दिता. आनी भयणी भावनो मागीर बिरांत येता कसली म्हजेर आयल्या तसली बील फारीक करपाची. आतां जाणात आमच्या हॉस्पिटलाची बिलां लांब रुंद आसतात. असली गोत हें चिंतूनच हाचेर कांपेरो आयलो. तेन्ना भयणी भावनो जेन्ना बील हाडलें आनी हे ओस्तोरेशीं दिलें, हे ओस्तोरेन बील उक्तें करून पळयल्यार ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, पेड इन फूल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. पेड इन फूल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड. आयज जरी तर तूं दुसऱ्याक बरें करशी, फाल्यां दुसरोय तुका बरें करतलो. पयणी भावनो, आयच्या नोवेनाचो विशय खेरीत भाशेन आमकां दुबळ्यां सोवें, गरीब दुबळ्यांचो बरवसो जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आमकां उलो मारता. आयज समाजांत जायत्या भासांची दुर्बळकाय आसा. थोडे पयशान गरीब जाल्यार थोड्यांक बरी भलायकी आसना, भलायकेन गरीबसाण आसा. जायती समाजांत एकसूरपणान जियेतात. सगलें आसा पूण उलयतलो कोण ना. आवय बापायक सांडून भुरगीं पयस जियेतात. एकसूरपणाची गरीबसाण आयज आमच्याय जिवितांत भयणी भावनो आमी नदर मारल्यार जायत्या भासांची गरीबसाण आमच्या जिवितांत, आमच्या समाजांत आमकां दिसून येतली. आयज तूं तुकाच विचार कर, जेन्ना म्हज्या समाजांत म्हज्या शेजाऱ्याक असली दुर्बळ भाव भयणां जांकां ओतम्याची गरीबसाण, कुडीची गरीबसाण वो दुसरी गरीबसाण आसा, तांचे सवें म्हजो हुस्को जाला काय? वो जायते पावटी आमचो कांय जाणांचो एटिट्यूड जाता, नॉट माय सर्कस, नॉट माय मंकी, वाय शूड आय बॉदर. म्हाका कित्याक पडलां? जेन्ना आमी असली गरीबसाण गरजेक सांपडलेलीं भाव भयणां पळयता, आमची गोत गांधीच्या माकड्या भाशेन जाल्या काय? हांवें कांयच पळोवंक ना, हांवें कांयच आयकूंक ना आनी हांव कांयच उलोवचो ना, म्हाका कित्याक पडलां? असलें धोरण आयज आमच्या मनांत, काळजांत आसा काय? आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका खेरीत भाशेन गरीब दुबळ्यां सवें हुस्को दाखोवंक, बरवशाची कीन आमचे उद्देशी पेटोवंक आमकां उलो मारता. आयज पवित्र सभा बागेवत आंद्र्याची परब संभरवता जाल्यार आयज आमी सगळीं बागेवत शावेराच्या नोवेनांत वांटो घेता. हे दोगूय आपल्या जिवितांतल्यान गरीब दुबळ्यां सवें तांचो हुस्को जालो. जे कोण मनाची पिडेची दुसरी गरीबसाणींत आसात तांचे सवें बरवशाची कीन ताणें फुलयली आनी हे भाशेन क्रिस्ताक आपल्या जिवितांतल्यान साक्षी ताणें दिली. आयज जेन्ना आमी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता
तेन्ना आमी आमच्या जिविताक कितें घेवया. भयणी भावनो, जेजून म्हणलें, जें तुमी ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याक केलें तें तुमी म्हाका केलें. आनीक देव कोणाच्याच रिणांत रावना. आयज जरी तर तुवें दुसऱ्याक बरें केलें, दुसरो फाल्यां कोणा ना कोणा उदेशी तुजेय गरजेक, तुजेय दुर्बळपणान तुका आलाशिरो आदार दिवंक पावतलो. ह्या खातीर आयच्या दिसा आयज आमच्यान कितें घडटा तें आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. तर पयले सुवातेर आमच्या जिविताक कितें घेवया. भाव-भयणांनो, जायत्यो संस्था आसात ज्यो गरीब दुबळ्यां पासून वावुरतात. आनीक आमचे पवित्र सभेच्योय जायत्यो संस्था आसात, जावं ती सेंट विन्संट दी पॉल, जावं ते कम्युनियो इंडिया, वो जावं आमचे कलेक्शन करतात ते आमी दुसऱ्या गरीब भाव भयणांक वेता. तेन्ना भयणी भावनो, तुज्यान कितें घडटा तें कर. जावं तो गूड सॅमरिटन फंड, तुज्यान जे भाशेन हांगा आदार दिवं येता, आमचेच पयशे ते आमच्याच नांवान हे मनीस दुबऱ्या गरीबांक पावतात. ह्या खातीर आमच्यान कशे भाशेन घडटा तो आदार ह्या संस्था उदेशी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कितलीं सोबीत पावलां ताची शुभ खबर घेवन येतात ताची. भयणी भावनो, आयज म्हाका फाल्यां तुका, आयज तो गरजेक सांपडला, फाल्यां तूं आनीक हांव सांपडटलो. ह्या खातीर समाजांत नदर मारून पळय, जायत्या भासांची तुज्या शेजाऱ्याक, तुज्या घोराब्यान जायत्या भासांची दुर्बळकाय आसा. आयच्या दिसा निचेव घेवया. आयच्या दिसा तरी एका मनशाचे गरजेक आमी पावुया. जो कोण एकसूरपणान जियेता ताची खबर घेवया. जो कोण दुयेंत आसा, ताका भलायकेची गरीबसाण आसा, घडटा जाल्यार फोन मारून ताचे खबरेक वचून ताची खबर घेवया. जो कोण दुर्बळ आसा, जेवंक खावंक कांयच ना, भयणी भावनो, एक तरी ताका जेवण फाव जावंक मजान कितें करूं येता तें करुया. आनी हे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितांत बरोसो उत्पन्न करुया आनी गरीब दुबळ्यांक आदार दिवंक वावरुया. उगडास दवरुया. वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड. डॉक्टर हावर्ड कॅरलीन दुसऱ्याच्या जिवितांत आपल्याक दिलोलें तेंच केलें. तर आमी आमच्याय जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरोसो दितलीं मनशां जावं. त्याच देवाची कृपा आनीक बळ तुका आनीक म्हाका ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार ही आमची मागणी बापाक उबारून देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या भाग्यवंता उदेशी आमकां फावो कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी करतलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी दिसाच्या दिसाक जेजूचो ताळो आयकून ताचो नीज पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं जायत्यांक बोव करून गरीब दुबळ्यांक बरवासो दिवन जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त. आमच्या सरकारी राजकारणी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांची बोव करून गरीब दुबळ्यांची एक सारकी सेवा करूंक, जसो देव उदार तशेंच ताणीय उदार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. ताचेर विस्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं? आमी सगल्यांनी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून एकामेकाच्या बोव गरीब दुबळ्यांच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आनी रोकडेच जाळां ओडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. देव आपयता तेन्ना सगळें सांडून यादनीक आनी मोटवाशी भाव भयणी जावंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मोकळ बापा, खालतीकायेन केल्ली ही मागणी मानून घे. हेरूय आमची मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या.
आमचेरूय तुजी काकुदीची नदर घाल. जें कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमकां फावो जायशें कर. गरीब दुबळ्या सोबेन हुस्को दाखोवन तांकां बरवासो जावंक आमकां तुजें बोळ दी. आनी काळजा मनाची गरीबसाणीन आमी जें कितें मागता तें आमकां मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गींच्या बापाम, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमचीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बोल्लोली ही देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी बरो. हे पोरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामान जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक तुका सांगाती वाखाणूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकवण सगल्या मनशांक बरगोड करच्याक तुवें ती धोर्मदुताचे बुनयादीर थीर आनी गोड बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा संगती सुद्दोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले इस्कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
ते स्पुरी जेवणातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोरोराचें रगत, पातकाचें बोगसोनी मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. Babartazo gote por gotuhuyam. Sumia Jesu ami oyudokata. Ani ekran sit lei pieto. Pitei poti tu voi bowanie son. Ami tu ce moron por kotao. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुलो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिव आमच्या भगवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा, सिमा आमच्या दारी विस्पा आनी सगळ्या योजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच्योनपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे सगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बेगून झुजे बेगून दर दुता आनी सोर काडी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताची महिमा बगूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मुक्षिता, तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटी.
ह्या शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यातून म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काल सांज शेवलोल्या जेजूचें आसणें अनुभवुया आनी ताका आमी दिनवासुया.
प्रार्थुयम्. प्रार्थुयम्. बापम, दोर्मदूताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणींक जेजू शिवोडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सोगलीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर ओंबल्या पाद्री इसिदोर डायस आनी देवा उतराची म्हण केल्या पाद्री वेजल परेरा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांदावळ आनी वाचपाक वतल्यांक सगल्यांक आमचो दिनवास. कांय कळोवण्यो. भाग्योन आंद्रेची परब कायद्यान 30 तारखेर, पूण फाल्यां आद्वेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीत कारोणांक लागून ती आयज आमी समोर ओंपता. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ हे पोरी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रेस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 कॅनन्स मास. 11 तामील भाशेन मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन जाणट्या पासत आमी मागतल्या. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदात येवं. बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पडगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो शिव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन.
कळोवण्यो फुलां भेटोवन